is our priority. Protomake, technology and innovation experts from Coimbatore, manufactures in-face shields to hospitals, healthcare workers and other vendors. We also deal in other protective equipments, especially face mask along with mask strap for comfort wearing. Only ₹50 per piece, minimum quantity 1000 pieces. We promise to shield your health. To order now, call on 9975621170. नमस्कार आणि येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. गोंयांत कोरोना पॉझिटिव्ह पेशंटांचो आंकडो वाडटा. शेनवारा आनीक 5 जाणांची भर. दिल्ली पावली 13चेर. इंटरस्टेट यो वच चालूच. प्रुडंटान घेतलो गोंयच्या सिमांचेर चॅक पोस्टाचो नियाळ. तपासणी फक्त डॉक्युमेंटाची. सामानाचे ट्रक घेवन भितर सरतल्यांचे फक्त थर्मल गन लावन टेम्परेचर चेकअप. टेस्टिंग नाच. गोंयांतल्या कामगारांचे पाशयेस लागले सोंपपाक. 1,500 किलोमीटर चलत प्रवास करून मध्य प्रदेशाक वचपाक भायर सरले कामगार. गोंयांत ट्रेनीन आयिल्ले 300 वयर प्रवासी. मायनिंग क्षेत्रांत मोठो बदल. कॅप्टिव्ह नॉन कॅप्टिव्ह खण असो फरक आसचो ना. 500 खण ब्लॉकाची पावणी. कोळशाच्या खणी वेवसायीक पावण्यार उक्ते. केंद्राचे रिफॉर्म्स. आनी इटली सावन सीफेररांक गोंयांत हाडपाक परवानगी. 3 चार्टर विमानां देंवतली गोंयांत. कोस्टा क्रूज कंपनी धाडटली विमानां. गोंयांत आतां कोरोना पॉझिटिव्ह पेशंटांचो आंकडो वाडत आसा. ब्रेस्तारा 8 पॉझिटिव्ह पेशंट मेळ्ळे. तातूंत शेनवारा आनीक 5 जाणांची भर पडली. 2 कलकत्ता वचून आयिल्ले, वास्कोचे एकलो, आग्राचो एकलो, सांगलीच्यान आयिल्लो. हातूंतले 2 जाण म्हाल हाडपी ट्रकवाले आनी एक उद्देगीक कामगार. 3 दिसां भितर आंकडो 13चेर पावलो. शेनवारा गोंयांत कोरोना पॉझिटिव्हाचो आंकडो वाडलो. 3 वास्कोकार कलकत्ता बार्जी पावपाक गेल्ले परत आयले उपरांत ट्रूनेट टेस्टिंग पॉझिटिव्ह सांपडलें. एकूण 7 जाण गेल्ले. जीएमसीत टेस्ट जातकच 3 2 पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्यात. तांकां कोविड हॉस्पिटलांत घाला. आनीक बाकीच्यांक क्वॉरंटायन केला. तांची परत 2 दिसां उपरांत टेस्ट जातली. तशेंच आनीक एकलो 28 वर्साचो ट्रक क्लिनरूय पॉझिटिव्ह मेळ्ळा. तो मूळ आग्राचो. हरिद्वारच्यान फार्मसीचो स्टॉक घेवन कुंडय आयिल्लो. 14 मायाक तो पत्रादेवी चॅक पोस्टांतल्यान भितर सरला. ताका जोर आसा म्हूण फोंडेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत घालो. टेस्ट केल्यार पॉझिटिव्ह. आनीक एकलो 46 वर्साचो पॉझिटिव्ह मेळ्ळा. तो शेनवारा फातोडेर गोंयांत पावलो. पणजी बस स्टँडार सप्लायराक मेळ्ळो. जोर आनी कफ आसा म्हूण जीएमसीत गेलो जाल्यार तो पॉझिटिव्ह सांपडलो. तो सावंतवाडीच्यान आयिल्लो. मूळ सांगलीचो. ब्रेस्तारा कोरोनाचे 7 नवे पॉझिटिव्ह पेशंट मेळिल्ले. एकाच फामिलींतले 5. तांचो ड्रायव्हर मेळून 6 जाण पॉझिटिव्ह. गुड्स कॅरियराचो एकलो गुजरातच्यान आयिल्लो ड्रायव्हरूय पॉझिटिव्ह. लोक गोंयांत भितर सरतात थंयच जर तांची सारकी चांचणी जाली ना जाल्यार ही परिस्थिती आनीक भयानक जावंक शकता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंयांत आयात जाल्ले कोरोना केशी वाडपाक लागल्यात. भायल्यान गोंयांत आयिल्ले लोक कोरोना पॉझिटिव्ह सांपडटाच गोंयभर खवदळ पडला. प्रुडंटान गोंयच्या सिमांचेर चॅक पोस्टाचेर वचून तपासणी यंत्रणा कशें काम करता तें पळयलें. मोल्या, पत्रादेवी आनी केरी चॅक पोस्टाचेर कडक तपासणी चल्ल्या ती डॉक्युमेंटाची. मनशांक मात फक्त थर्मल गन लावन पळयतात. मागीर सगळे टेस्टिंग इस्पितळांनी. सामान हाडपी ड्रायव्हरांक तेवूय ना. पळया रिपोर्ट. ग्रीन झोन जाल्ले गोंय सद्याक डबल डिजीट कोरोना पेशंटाचेर पावला. भायल्यान येवपी लोक चड करून ड्रायव्हर कोरोना पॉझिटिव्ह सांपडपाक लागल्यात. गोंयभर बोवाळ पडला. पयलीं बेतोड्या सांपडिल्लो ड्रायव्हर ढाब्यार वचून आयलो. उपरांत कुंडय आनी शेनवारा तिसरो ड्रायव्हर सांपडलो. तो पणजे कदंबा बस स्टँडाचेरूय भोंवलो. हे ड्रायव्हर लोकांच्या संपर्कांत येतात. ताका लागून लोकांक हुस्को. गोंयभर बोवाळ पडिल्ल्यान प्रुडंटान बॉर्डरीचेर वचून तपासणी कशे तरेन चल्ल्या ती पळयली.
प्रुडंटाची टीम पत्रादेवी मोल्या आणि केरी चेकपोस्टाचेर पावली. ही परिस्थिती पत्रादेवी गाडयो येतात तांची अशे तरेन डॉक्युमेंट विचारून चौकशी चल्ल्या. हां हां हांव गोंयचें ड्रायव्हर घेवन आयलो बरं पुण्याक आसता ड्रायव्हर आणि तुमचे मेडिकल चेकअप बीन केल्या हय केलें आतां सद्या बरं मोल्या भितर सरतल्यांची परमीट आणि बॉडी टेम्परेचर पळोवपा खातीर थर्मल टेस्टिंग चल्ल्या. मात थंय हाडून दवरिल्ले खासा किऑस्कात तपासणी जायना. बेठेच नावाक ते हाडून एक दीस दवरले आनी व्हेले. आयज आमी मोल्या गेटीचेर आसा चेकपोस्टाचेर आमी पळयलें की कशा पद्दतीन हांगा गाडयो फूल डिटेल्स घेवनूच ते चेक केल्या शिवाय गाडी एकूय गाडी भितर सोडिना. तशेंच तेंचें नांव क्लिनर आनी हांगासर मेडिकल टेस्टूय म्हणल्यार तांकां जर फिवर समज जर आसत जाल्यार ते हांगासर तांकां चेक केलो वता. आनी फाटल्यान तुमी म्हाज्या पळयता एक कियोस्क हांगा एक टेस्टिंग मशीन एक हाडून बसयल्लें आसा. पण थंय आजून कोणीच स्टाफ दिसना. कारण आतां आमी विचारलें तेन्ना आमकां कळ्ळें की सपोज जर फिवर चड मेळत कोणूय आतां समज जर एंट्री करता हांगासर चेकपोस्टार जाल्यार तो सलायवा हांगासर त्या हेजेर मशिनाचेर द्वारे चेक करून ताजी टेस्ट करूनच तो रिपोर्ट मेळ्ळ्या उपरांत तो पॉझिटीव आसा काय नेगेटीव आसा हे चेक केलें वता. पण त्या मशिनाचो काय वापरूच जायना आनी फक्त फिवर चेक करता तेंच्या नांवाची एंट्री जाता आनी हें जाता तांकां भितर घेता. सो म्हाका दिसता लोकांची मागणी आसा आनी हांगासरल्या थळाव्या लोकांची की हें मशीन ताबडतोब सुरू करचें. गव्हर्मेंटान स्टाफ दवरचो हांगासर आनी तो मशिनाचो वापर करून योग्य तो मनीस भितर येता ताका चेक करूनच भितर घेवचो म्हणून. केरीची परिस्थिती पळयात. थर्मल गन घेवन भितर सरतल्यांचो टेम्परेचर पळयतात आनी तांकां क्वॉरंटायन सेंटरांनी धाडटात. मात माल घेवन येवपी ट्रक ड्रायव्हरांक क्वॉरंटायन करनात. कोरोनाचे सिम्टम नासल्यार तांकां सोडटात. तपासणी जाता ती फक्त ट्रकवाल्यांच्या परमिटाची, डॉक्युमेंटांची आनी सामानाची. मात ड्रायव्हरांक गोंयांत येवपाक वाट मेकळी. ड्रायव्हर भितर सरल्या उपरांत पॉझिटीव मेळटात. ते गोंयकारांच्या संपर्कांत येतात ताका लागून लोक काचाबोल. पणजी पणजीचो तू आतां पास एप्लाय केलो तुवें हय कितली दीस जाले 4 दीस जाले पूण अप्रूव जावना ना तुका ते भितर सोडिना ना भितर सोडिना. हांव कितें केलां मरे आतां तो अप्रूव जावना न्ही अजून. पयले कितें केलां तो अप्रूव जावना म्हणून आतां कितें केलां हांव बिजापूर टू मरे चोरला पर्यंत हांव परमीट काडलेलें आसा. ओके पण हांगासरल्यान आतां भितर सोडिना. पण अप्रूव जावंक ना. आतां कितें करचें सांग. आनी तुका ती कर्नाटका टेस्ट केल्ली हय ते आसा. कितें टेस्ट म्हणल्यार स्कॅन केलो तुका ना करूं थंय करुना. ना. पयलीं आमचे 2-3 दीस पयलीं म्हाका एक रिपोर्ट काडलेले आसा स्कॅन ओके केलेले आसा. सो तुका आतां तुका परमीट ना तुका सोडिना ते. ना ओके तूं आतां परत अप्लाय करतलो. हय ओके भितर सरतल्यांचे फक्त थर्मल गन लावन टेम्परेचर चेकअप टेस्टिंग नाच. माल हाडपी ट्रक ड्रायव्हरांक क्वॉरंटायन शक्य ना जाल्यार कमीत कमी चेक पोस्टांचेरूच रॅपीड टेस्टिंग करपा खातीर किऑस्क घालचो म्हूण लोकांची मागणी जाता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बाकीच्या राज्यांबरोबर आता गोंयानूय मायग्रंट चलत वचपाक भायर सरल्यात. शेनवारा मडगांवां गोवा वेल्ला बिर्लाच्यान लोक सुमार 1,500 किलोमीटर चलून मध्य प्रदेशाक वचपाक भायर सरिल्ले. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन हे पळोवन मध्यस्थी करून तांकां थारावन घेतले. सरकारा कडेन उलोवन खंय तांकां खासा ट्रेनीन धाडटले. इतल्या मजगतीं मडगांवां 2 ट्रेनींतल्यान 300 वयर लोक गोंयांत देंवले. तांच्यो टेस्टी केल्यात रिझल्ट येवपाचो आसा. अभी किधर जा रहे हैं? अभी जा रहे हैं मेडिकल कराने के लिए। हाँ कोरोना है या नहीं है? चेक करने के लिए. हाँ चेक करने के लिए जा रहे हैं। हाँ आप इधर किधर काम किधर करते हैं? हम कोरगांव बाल खजाना उधर काम करते हैं. क्या काम करते हैं? और रेती का काम करते हैं। अच्छा आप लोग गांव नहीं गए? गांव नहीं गए हैं, 4-5 महीने से यहाँ फंसे हुए हैं। आप गांव जाना चाहते हैं क्या? ये सुनाई दे रहा है कि लॉकडाउन यहाँ लगने वाला है, इसलिए हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। राजभर मेडिकल कराने जा रहे हैं। क्यों? हम लोग यहाँ से घर जाना चाहते हैं। हम लोग अपना कोरोना का हिसाब करने जाते हैं कि हम लोग के पास है कि नहीं है। चेकिंग करने. हाँ इधर जा रहे हैं
अब गांव के लिए तो निकल गए पटरा। कहाँ गांव? MP, मध्य प्रदेश। कैसे जाएंगे आप? हम लोग प्लेटफार्म गए और गांव पे दिया, हम लोगों ने नाम दिए, सब कुछ दिए। उधर से MP से रिटर्न आया, इधर के मतलब लोग यहाँ के कोई सुनाई नहीं कर रहे हमारे बारे में। हाँ, 3-3 4-4 बार नाम दिए, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं बोल रहा है, कुछ बता ही नहीं रहा। वहाँ से 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर अभी चल के जाएंगे तुम लोग? हाँ जी, चल के जाएंगे। और इधर कोई सरकार आपका भेज नहीं रहा है? कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। फॉर्म भर के भी दिया आपने? हाँ, सब दिया। SMS भी आ गया। SMS आया? और कौन सा ट्रेन में जाने का कोई बता रहा है? कोई नहीं बता। किधर जा रहे तुम? MP। कैसे जा रहे हैं? पैदल जा रहा है। क्यों? गाड़ी नहीं मिल रही। तो आपने रजिस्टर नहीं किया? किया तो कुछ नहीं हुआ। कितना दिन से रजिस्टर करके कितना दिन हो गया? 1 महीना हो गया। मैसेज कल आया था सर, मेरा कल आया था मेरा मैसेज, इसलिए आया था मैं मडगांव। हाँ। मडगांव आया तो पुलिस वाले मारते डंडा बोलते हुए लोग कि भागो, इधर जगह नहीं है। पैदल जा रहे सर, हम क्या करेंगे? किसके घर जाएंगे? रूम में ताला डाला उसने बोला कि अब आने नहीं दे रहा। किधर जाएंगे? हम इधर ऐसा सर जी। तो इधर किधर काम करते थे? गोवा बल्ला में। तो अभी इधर कैसे है? मडगांव कैसे है? वो सरकारी बस से आए। हाँ, और वो बस सब खड़ी कर रहे हैं स्टेशन में। हाँ, रेलवे स्टेशन हम लोग गोवल्ला से मड़गांव आया, ट्रेन को मिलेगा करके, तो वहाँ पुलिस ने ट्रेन नहीं करके भगाया। सर अभी इधर परेशानी है, काम सब बंद हुआ है। नाके पे से रोज वाला काम करता था, कंपनी तो है नहीं कि हम लोग रेगुलर कमा के खा सकता है, तो घर जाना ही पड़ेगा। लॉकडाउन बढ़ रहा है, 2 महीने कैसे भी खाया, जो भी पैसा था घर से मांग के खाया। कितना दिन खाएगा? रूम मारे भाड़ा मांग रहा है। भी नहीं था ना, फिर मुंबई, सूरत में, दिल्ली में केस था इतना, यहाँ पे एक भी केस नहीं था। जो भी था वो भी ठीक हो गया था। अभी बाद में बाहर से आदमी को बुला रहा है, विदेश से बुला रहा है, हम लोगों को क्यों नहीं भेजा जा रहा है? जहाँ पे इतना केसेस है वहाँ पे आदमी धड़ल्ले से जा रहा है। न योगी सरकार को, न मोदी सरकार को, न मतलब प्रमोद सावंत को, कोई किसी को फिक्र नहीं है। पब्लिक का 1 पैसे को कोई किसी को फिक्र नहीं है। उधर खुबशे वर्कर्स म्हाका बोलचे सरकारा कडल्यान चलून वता आसतना दिसले, तांकां विचारलें हांवें तुमी खंय वता? ते म्हाका म्हणपाक लागले आमी गांवाक मध्य प्रदेशाक वता, चलून वता ते। हांवें मागीर चीफ सेक्रेटरीक फोन केलो आनी चीफ सेक्रेटरीक सांगलें की ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंडाचेर अशें एलाव करपाक जायना, केलें जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम। ही ऑल्सो एग्रीड विथ माय व्यू पॉयंट। ताणें म्हाका सांगलें आपूण इमिजिएटली कलेक्टराक डायरेक्शन दिता, तांकां खंय आसा थंय आडावन बसी करून व्हरून शेल्टर होमाक सोडपाचें। हांवूय तांकां मुद्दाम चॅक करपा खातीर खंय आसा ते पळोवपा खातीर हांगा पावलो आनी हांगा आमच्या लक्षांत आयलें की ते सगळे हांगा पाविले अनुष्का कडेन, थंय तांकां आडोवन दवरले। आनी आतां हांगा SDM आयला, PI आयला, ऑफिसर सगळे आयल्या, ते तांकां कदंबाच्यो बसी हाडून तांकां ते शेल्टर होमाक व्हरतले। आनी चीफ सेक्रेटरीन सांगलां की सोमार मंगळार पर्यंत एक ट्रेन आमी कशी करून ट्राय करता, अरेंज करता तांचे खातीर, आनी तातूंतल्यान हे सगळे त्या ट्रेनीचेर आमी चडशे करून तांकां एकोमोडेट करता। वास्को बिल्डा तीच परिस्थिती, रूमाचे भाडे दिवंक पैसे ना, कितलेशेच दीस जाले घरान चूल पेटोवंक ना म्हूण सांगून शेकड्यांनी मायग्रंट गांवाक वचपाक भायर सरले। इधर ये हुआ काम तो चल नहीं रहा है, और गांव जाने के लिए सब लोग एक बोल रहे हैं, और रूम भाड़ा वाला बोल रहे हैं रूम भाड़ा दो, और काम नहीं चल रहा है तो रूम भाड़ा कहाँ से देंगे, और गांव जाने का है। काम धंधा नहीं है सर, और वो लोग के पास खाना नहीं है। आज 3 दिन से वो लोग का घर में चूल्हा नहीं जला है, इसके लिए वो लोग तंग आके आज पैदल जाना बोल के जा रहे थे, तो ये लोग को कुट्टली से बस में लेके वापस बिरला में लाके छोड़ दिया। अभी वो लोग क्या करेगा, क्या खाएगा? भाड़ा वाला बोलता है हमको भाड़ा दो, गवर्नमेंट वाला थोड़ी हमको घर बना के दिया। एक कॉल येयल्ले की अशे सगळे लोक जे मायग्रंटचे वर्कर्स आशिल्ले हिंगा दिला जुवाईनगरान, तांकां आतां गांवान वचपा जाय, तांच्यांनी ऑलरेडी रजिस्टर केल्ले, पण आमकां इतलें सांगलें ते हिशोबान तांकां थिंगा धाडपाक जाय, ते हिशोबान आमकां ट्रेनाची फॅसिलिटी आसपाक जाय, ते हिशोबान तेंच्यांनी कितें केलें, हांकां कोणी दोतीकरण आसता तितून कोण तांकां सांगता गांव वचपाचें, आमकां हिंगा ते बॉर्डरीचे व्हरून सोड। ताका लागून म्हाका फोन येयलो म्हणून हांव पावलो हिंगा। पावल्या उपरांत मागीर पयले सगळे लोक हिंगा बीट जाले, सगळे पुलीस आसले सगळे, तांकां मेन तेंगे इश्यूज कितें, तांकां रूम रेंट तांकां सोडपा जाय म्हणपाक, ते हांवें सांगलें तांचे कडेन उलयता, हांव सगळे रूम वाल्या कडेन उलयता, तेंचे रूम रेंट घेवपाचें आनी वयल्यान गव्हर्मेंटाचो ऑर्डर आहा तेंगे रूम रेंट घेवपाचें न्हू म्हणून।
इतल्या मजगती मडगांव रेल्वे स्टेशनार 2 ट्रेनी आयल्यो. त्रिवेंद्रम ते दिल्लीच्यान आयिल्ल्या ट्रेनीन 35 जाण जाल्यार दिल्ली ते मडगांव आयिल्ल्या ट्रेनीन 287 लोक देंवल्यात. तांकां बसींनी मडगांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हेले. थंय तांची टेस्ट केली आनी फातोड्डा स्टेडियमार रिपोर्ट येसर दवरिल्ले. तांच्या टेस्टीचो रिपोर्ट येवपाचो आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता घेऊया कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच मेळुया. सीफेररांक खोशयेची गजाल. एमएचएन इटलींतल्यान खासा चार्टर फ्लायट गोंयांत लँड जावपाक मान्यताय दिल्या. थंयच्यान खंय 414 भारतीयांक घेवन 3 चार्टर फ्लायटी गोंयांत लँड जातल्यो. कॉस्ता क्रूज कंपनी ह्यो चार्टर फ्लायटी घेवन येतले. एमएचएन गोंयच्या मुखेल सचिवाक कळयला. Very happy that finally the first 3 charter flights will be arriving from Europe directly to Daboli Airport. And this 3 chartered flight on Boeing 737 has been arranged by Costa Cruises for its crew from Europe. And they got a clearance from the MHA, so they will be coming directly to Goa. And similarly, the other companies from 18th of May, there are a couple of other companies also trying to get permission. And I hope they will also get permission very fast from MHA so that our Goan crew will come directly to Goa. And requesting our authorities in Goa to kindly be prepared with all the facilities so that there is a small, it is a 414 seafarers. So I think that things should have a better process should be faster, and to be ready with all their quarantine, their medical facilities, their transportation, so that our Goan boys, seafarers who've been stranded for a very long time, they are tired, their families are waiting for them, and when they come to Goa, they will definitely feel home. So we are really happy for that. And I also wish that other seafarers would also come as soon as possible via charter flights or Air India flight which are given by the government. वेगवेगळ्या म्हत्वाच्या मळावेले रिफॉर्म्स केंद्र सरकारान जाहीर केले. हातूंतले गोंयाक चड लागपी म्हळ्यार खण क्षेत्र. सरकारान खणी मदलो कॅप्टिव्ह आनी नॉन कॅप्टिव्ह हो फरक काडून उडयलो. 500 खण ब्लॉकांची पावणी जातली. उद्देगांत प्रायव्हेट मळाचेर चड गुंतवणूक जातली. Efforts have already started for upgradation of industrial infrastructure. I'm saying all this because the reform steps that I'm going to announce will have all these also having a play in the various steps that we are announcing. We would also like to remove the distinction between captive and non-captive mines. So that will also help in transferring of mining leases and sale of surplus and sale of unused minerals. So I've had a mine given to me, I've taken some mineral out of it, but later I've lost interest, I don't have the capacity anymore. The left unused mineral lies there, nobody else benefits out of it. So now we are permitting them to transfer the mining lease so that whoever is interested in using the rest of it, which has been kept there, meaning which is lying there unmined, they can also use it so the country can benefit from it. Then the Ministry of Mines is in the process of developing a mineral index for different minerals. The process is ongoing. Then a rationalization of stamp duty which is payable at the time of award of mining leases is also happening. You know, coal, as all of you all know, coal is a government monopoly. That government monopoly is what is now being removed. Commercial mining of coal on a revenue sharing basis would help more coal availability and also more coal availability at market prices. So this will be far more efficient and more people can get to using it. Liberalized entries will be allowed for people to participate for a range of coal blocks, and for those who produce well before the deadline, incentives also will be given. Economy can be benefiting from this kind of opening up. Of course, we are conscious that coal is not so environment friendly. So in order to have coal converted into gas, we are providing incentive so that coal is also used, but the environment
commitments of India are honored and we benefit from gasification of coal. And also, the coal bed methane also will be auctioned so that these coal beds, which are with Coal India but untapped, also can benefit the country. Some high-tech equipments are required which have to be imported. They can be imported. And it continues. We are seeing very good latest weaponry coming also. But some of those which are being produced in India can be bought in India, and therefore we have now come to a conclusion that we shall notify. This is done with the consultation with the Department of Military Affairs. We shall notify a list of weapons and platforms which shall be not allowed for import, but we shall have them bought from India. So the import of this listed set of equipments shall not be allowed. They shall be banned. And every year this list will be increased because more capacities which come to be recognized, which meet the standards. There will be a project management unit set up. Support will be given for contract management purposes. Then we are, as I said earlier, a realistic setting for the general staff qualitative requirements. Made a provision for 8,100 crores. That will be the total outlay, which will be going in the form of viability gap funding. In order to provide level playing field for private companies, satellite launches and space-based services, we will make a provision for them to benefit from the assets which are available with the ISRO. अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने Establishing facilities in, again, PPP mode. Atomic energy is completely with the government. But here are the ways in which we are bringing in the PPP mode. Establishing facilities in PPP mode to use irradiation technology, the radiation technology, for food preservation. वास्को कोरोना सेंटराच्या सुविधा वेल्यान आदलो आमदार झुजे फिलिप आनी आमदार कार्लूस आल्मेदाची एकमेकांची टिका सुरू. झुजेन आरोप करताच रोखडेच कार्लूसान ताचेर फोग काडलो. कवळ्या पंचायत मंडळान पावसाळ्या पयलींची कामां करपाच्या खर्चाची मर्यादा वाडोवन दिवची म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताकडे मागणी केल्या. कोरोना सेंटरा वेल्यान झुजे आनी कार्लूसाचे आरोप प्रत्यारोप जाले. पयले एक केलें कितें कॉटेज हॉस्पिटल थिंगा दुसरे आनी खंयचे केलें सो लोक हितून पॅनीक जालो. जेन्ना आमचे गोंयचे ह्या सीफेरर भाव आयज एक आमच्या वास्को शहरान वो आमच्या गोंय येयले आनी जेन्ना तांकां क्वॉरंटायन सेंटरान घायले लायक हॉटेलांनी घायले खंय दवरले लोक थिंगा पॅनीक जालो. आनी लोकांनी पॅनीक जावची गरज ना. कित्याक हे सीफेरर भाव हे आमचेच गोंयचे भाव. हे थोडे आमचे गोंयचे भावाक आमी कशे प्रोटेक्ट करपाचे ते आमी चोवपाक जाय. कित्याक आयज जायते त्रास काडून इतले काम करून आयज गोंयचे भाव आमच्या गोंया पावल्या. सो ताका लागून आमी सगल्यांनी तांकां सपोर्ट करपाचो गरज. आनी हो सपोर्ट आमी गोंयकार भावांक करूंकच जावो. कित्याक तेवूय आमचे भाव म्हणटकच तेवूय हे पूण एकूच कितें आहा हे जो एमएलएनी जे आमचे आहा तेणी एक जबाबदारी घेवपाक जाय आसली. खंयचे सेंटराक क्वॉरंटायन कोत्ताय थिंगा खंयच्यो प्लेस लायक खंयच्यो हॉटेलांनी हे आयज पासून हे लोकल एमएलएन करूंक ना. जेन्ना काल सीफेरर भाव जेन्ना आमच्या वास्को शारान येयले 5 बसे घेवन येयले लोक पॅनीक जालो. लोकांक खबर ना देरेफेन गायले आनी हे तर पयलेच तो डिक्लेअर केल्ले जाल्यार आयज इतलो त्रास जावची नासलो. काल रातचे म्हाका फोन येयले देर इज अ पॅनीक सिट्युएशन वास्को yesterday. I got a phone call. Then I PI phone mal. PI is all like why people are visiting them. So then we have kept them. They are being monitored now. आणि मग सांगपाचे लोकांक सांगता ते आमचे गोंयकार भुरगे आनी तांकां बॉम्बे they have kept them in isolation for 14 days. They have checked them in Bombay. Again they have checked them in Goa. Now they are Goa. What we will do with them? Only thing we have to be strict with them. That people don't. I've got some good complaints that they're smoking outside in the balcony. See, windows you have to keep open for air. How they live in the room?
See, today I want to tell the people of Goa that we have to bear with them. They are our people. ते भायल लोक न्हू, आमचे गोंयकार भुरगे. आयज म्हाका एक्स मिनिस्टर झुफिल पर सांगता, he is a two-term MLA, minister. He is getting pension. Has he given the pension? He pension some amount for the COVID fund. ताका मागीर विचारा पयले COVID fund पयले contribute करपा लाय ताका. Then he has got right to talk. Today he is earning money from the government treasury, but not giving anything for the government. So Jose Philip has made lot of money. He has made money as a minister. He has made money in business. He has made money. He is a hard worker. But today he has to help for the virus COVID fund. He has to give some money, the pension. That he is getting. I don't know how much pension. He is getting a lot of pension. So I am requesting him to you all to ask him, Jose Philip, Bashe local contribute for. I am agreeing on what his doubt. What he said is right. That people are panicking, but they are being controlled by the government. कवळे पंचायत मंडळान पावसाळ्या पयलींची कामां खातीर खर्चाची मर्यादा वाडोवची म्हूण मागला. सीएम म्हणून बाबा दोतोर प्रमोद सावंत यांच्यानी कोविड-19 टायमार म्हाजे कडेन आमचे कडेन सगळे सरपंचा कडेन फोनार कॉन्टॅक्ट केल्ले आनी प्री मॉन्सून वर्क्स हे स्टार्ट कर म्हणून सांगलेले. आनी जे पंचायती कडेन पयशे आसा ते पंचायती तेंच्यांनी 1 लाख पर्यंत मोडपाची पावर दिल्ली. सो आमची कोवळे पंचायत ही 9 मेंबराची पंचायत. हांव तेंचें अभिनंदनूय करता कित्याक की तेंच्यांनी एडवान्स हें आमकां सांगलें. पूण जेन्ना 9 वार्डाची पंचायत आसले कारणान ते आमकां 1 लाख रुपया पावना. आमची जी बजेट आसा ही आमची वर्साची 5 लाखाची बजेट आसा. म्हाजें रिक्वेस्ट सीएमा कडेन की आमचें फक्त 20% काम जालां. फुडलें उरलेलें काम हें करपाक सीएमान आमकां तें परमीट करचें जेणे करून जे फुडलें प्री मॉन्सून येवचे पयलीं आमचें जें आमी बजेटींग जें करतात तें मोडपाक तेंच्यांनी आमकां पावर दिवची. स्ट्रीट लायट जी आसा ही स्ट्रीट लायट लोकांक दिसता की पंचायतीन करची. पंच सरपंचाक ते कॉन्टॅक्ट करतात पूण आमची ऑलरेडी गव्हर्मेंटान ही पावर काडून घेतलेली आसा. आमकां फक्त इतलीच पावर दवरल्या की ते पोल नंबर जे आसा ते पोल नंबर आमी दिवपाचे म्हणून. सो आमी फाटले चवथीक पोल नंबर दिल्ले ते हे चवथ पर्यंत अजून आमची 150 फिक्चर्स नवी बसोवपाची आसा आमच्या कोवळे पंचायती वाठारांत. ह्यो खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटा. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ, पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.